हो रोड हो अत्यंत गरजेचो असलो। म्हाका दिसता गेल्या 10-15 वर्सांची लोकांची मागणी असली, त्या मागणेनुसार त्यांनी आपण फुडें सरान आणि आमदाराच्या सहकार्यान हो खरंच बरोतलो बरो आयज रोड जाल्लो आसा आनी लोकांक त्याची सेवा म्हणटा म्हणजे अशें खुबसो उपयोग हो जातलो, कित्याक त्या लोकांक आमकां आमचे कडेन अप्रोच जाताले की हो रोड सामको गेल्लो आहा, पिड्ड्यार जाल्लो आहा, म्हणजे कोणें पडोंक शकता, कितें हें जावंक शकता। तेचे एक आमदारान हें करून आपल्या हितूंतल्यान त्यांनी एक लोकांक एक हें करून दिल्ली आसा, तेका लागून आमदाराचे हांव म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन म्हणून हांव एक धन्यवाद म्हणटा। आमच्या म्युनिसिपालिटीचे सगळे काउन्सिलर, चेअरमॅन आमच्या तशेंच वायस चेअरमॅन एक खूब बरें काम करतात। आपल्या लोकांक घरांनीत कितें गरज आसा ती गरज ती सदांच फुडें रावन ती करून घेतात। तेका लागून खूब बरें दिसता तेंचे कडेन काम करपाक। जे पळय आयज ती काउन्सिलर आहा ते जाल्यार हांवें पळयल्लें आसा तेंकां, तेंच्यांनी केन्ना तशें फाटीं सरोंक ना। केन्ना कसलीं कामां आसा जाल्यार ती फुडें रावन ती कामां करून दितात, कित्याक हेज्या पयलीं म्हाका दिसता खुबशीं कामां हांगासर जावंक ना। तेका लागून आयज तेंच्यांनी म्हटलें 15-10 वर्सां जालीं जाल्यार हो बारीकसो रोड तेंच्या कडेन हें जावंक ना, जाल्यार विकास कितें घडटलो। तेका लागून आयज हें कितें केलां पळय तें तेंच्यांनी फुडें सरून हें केल्लें आनी हांवें तेंकां पाठिंबा दिल्लो आसा। हांव तेंकां सदांच पाठिंबा दितलो। इनॉग्रेशनाक आमच्या मदीं उपस्थित आहात आमचे आमदार श्री प्रवीण आलेकर सर, आमचे चेअरपर्सन मनोज हरमलकर, आमची वायस चेअरपर्सन उषा नागवेकर, आमचे काउन्सिलर माधव सिन्हा देसाय, शिवराम तुकोजी, विशाखा गडेकर, अश्विनी पालयेकर, सगळे ग्रामस्थ आणि सगळे तुम्ही रिपोर्टर। आयज खूब बरें दिसता की लोकांची एक ही मागणी असलेली आणि आयज ही मागणी खंय तरी आयज पुरी जाली। लोकांच्या मागणीनुसार आणि आमदाराच्या सहकार्यान आयज हो रोड जाल्लो आसा आणि फाटली 10-15 वर्सां जाली हो रोड सामकोच पिड्ड्यार जाल्लो आणि ह्या लोकांक ग्रामस्थांक सगळ्यांक खूब डिफिकल्टीज फेस करचे पडटाले आणि सगळ्यांकूच हो त्रास जाल्लो। आमदारा कडेन वचून उतार घालून आयज हो आमदारान आमच्या हो म्हाका रोड करून दिल्लो आसा, त्या बद्दल सगळ्यांच्या वतीन हांव आमदाराक थँक्यू म्हणटा। जी कामां आमी आमदारा कडेन जी कामां आमदारा कडेन आमी घेतलेली आसा ती कामां आमच्या आमदारान वेळोवेळान टायमार करून दिल्लेली आसा, त्या बद्दल खरंच आमदाराच्या सगळ्यांच्या वतीन आमदाराक थँक्यू म्हणटा। फुडें बी आमदाराचो सपोर्ट म्हाका असोच आसचो जेणे करून जो विकास उरलेलो आसा आमच्या वॉर्डान तो आमी करूंक पावतली।